मायमोगाचो येवकार हांव मनीषा जाधव. सुरवे पळोवयाच्यो हेडलायन्स. येता त्या दिसात चड पावस पडपाची शक्यताय दिला आयएमडीन. खर आनी वादळी वाऱ्याक लागून आडमेळी येवपाचो अदमास आशिल्ल्यान लोकांनी रावचे सादूर. रेंट कारीन चलत वचपी एके बायलेक धपको दिवन ठोकली फॉर्च्युनर कारीक. चलत वचपी बायल गंभीर जखमी. तिचेर चालू आसा जीएमसीत उपचार. आणि आता आयच्यो कोंकणी खबरो विस्तारान. रेंट कारीक लागून जावपी अपघात दिसपट्टे वाडत आसात. श्यामाप्रसाद मुखर्जी स्टेडियमासावन बांबोळे वटेन वचपी रेंट कारीन थंयच्यान चलत वचपी एके बायलेक धपको दिवन फॉर्च्युनर कारीक ठोकली. चलत वचपी बायलेक गंभीर दुखापत जाल्या आणि तिचेर जीएमसीत उपचार चालू आसात. पळयात डायलन रॉड्रिगीसाचो रिपोर्ट. पास येयलो फुल स्पिडीन येयला आनी घुंवडायली घुंवडायली आनी हाडून ढागर मारले आनी बायल आहली आनी हांव देंवन तेन्ना दिसूच तो गेल्लो आनी हांव चुकलो आनी ते बायलेचेर मारून तेन्ना बायलेक ते फुडें सारको ते रस्त्याचे तेवटेक मारलो सारको मारलो फास्ट. सद्याक आमी आसा बांबोली जीएमसीच्या ऑपोजिटूच आसा आनी हांगासर एक अपघात कसो जाल्लो आनी हांगासर एक गाडी म्हाज्या फाटल्यान जी गाडी दिसता तुमकां फॉर्च्युनर व्हायट कलरची ती ह्याच जाग्याचेर पार्क केल्ली आसली आनी ही हेवटेन जी डॅश जाल्या पळय तुमकां ती रेंट कॅब दिसता पळय स्विफ्ट वॉज कमींग फ्रॉम बांबोली स्टेडियम युनिवर्सिटी रोड आहा पळय त्या रोडारसून येताली ती आनी ह्या जंक्शनाचेर जेन्ना पावली हांगासरले लोक जेन्ना आय विटनेस एक्सिडंट जेन्ना पळयला पळय ते म्हणटाले की तेंची गाडी आउट ऑफ कंट्रोल गेली आनी ती फास्ट येवन हांगासर हे फॉर्च्युनराचेर डॅश जाली. पूण हांगासर आय विटनेसान अशें सांगलां की हांगासर एक बायल क्रॉस करता एक पेडेस्ट्रियन क्रॉस करता दोनूय गाडयांचे मदीं. सो ती रेंट कॅबान तेन्नाच तेजेर मारून ती मातशी इंजर्ड जाल्लेली आसा आनी ती फाटल्यान एक डॉक्टर आसलेली ऑफ जीएमसीत. सो लोकल्सांनी आनी त्या डॉक्टरान हेल्प करून ताका आतां शी इज गोईंग ऑन फॉर ट्रिटमेंट इन जीएमसीचेर अजुनूय ट्रिटमेंट चालू आसा. पूण हांगासर पुलीस बीन येवन सगळे पंचनामे बीन करून आतां ती बायल अजुनूय जीएमसीन आसा. ते फुडें सारको ते रस्त्याचे तेवटेक मारलो सारको मारलो फास्ट आनी मारता मागीर तेका बायलेक आमी उबारून मागीर ती डॉक्टर आसली फाटल्यान जीएमसीची त्या डॉक्टरान हेल्प केलो आमकां. ते गाडयेन घातलो आनी डॉक्टराच्यान तेका घेवन मागीर एमर्जन्सीन गेले आनी मागीर थंय तेजे ट्रिटमेंट चालू आहा आतां. म्हाका बायलेक भरपूर लागला मार चड लागला क्रिटिकल आसा हय सारकें चड. ती बायल उखलूंक घाल ती जायना आली तिकडे उठूंक जायना. कितें करताली बायल चलोन वयताली पळय अशी आनी मातशी जर ती फाटी आहा न्हू जाल्यार सारकी मदीं चिड्डला मातशी ती तेवटेक आहली म्हण तो मारून थंय गेली ती. ह्या रेंट कॅबान कितले लोक आसले? 2 जाण भुरगे आहले पळय ते थंय सोरो बी पियेताले? हय हय बिहेरी आहली गाडयेन आख्खी बिहेरी आहा. व्हिडिओ आहा म्हाजे कडेन गाडयेन बिहेरी आहा. आनी ती गाडी कोणाक तुमी वताले काय दवरलेली गाडी? हांव रावल्लो झेरॉक्स मारपाक वयतालो पोती आहले तेन्ना झेरॉक्स मारपाक वयतालो हांव. तेणें हाडून तेन्ना गाडी मारली. जर हांव फुडें येयला जाल्यार हांव चिड्डला थंय. हांव तो गेलो फाटल्यातल्यान गेल्लो आनी तेन्नाच व्हडलो आवाज येयलो आनी बरो फास येयलो व्हडलो आवाज येयलो सारको. त्या डॉक्टरान हेल्प केलो आमकां. ते गाडयेन घातलो आनी डॉक्टराच्यान ते घेवन मागीर एमर्जन्सीन गेले आनी मागीर थंय तेजे ट्रिटमेंट चालू आहा आतां. म्हाका बायलेक भरपूर लागला मार चड लागला क्रिटिकल आसा हय सारकें चड. ती बायल उखलूंक घाल ती जायना आली तिकडे उठूंक जायना. कितें करताली बायल चलोन वयताली पळय अशी ती आनी मातशी जर ती फाटी आहा न्हू जाल्यार सारकी मदीं चिड्डला मातशी ती तेवटेक आहली म्हण तो मारून थंय गेली ती. ह्या रेंट कॅबान कितले लोक आसले? 2 जाण भुरगे आहले पळय ते थंय आहा. सोरो बी पियेताले? हय हय बिहेरी आहली गाडयेन आख्खी बिहेरी आहा. गोवा 365 खातीर डायलन रॉड्रिगीस, मनीषा जाधव आनी मुझैफ शेख. घेवया एक ल्हानसो विसव. विसवा उपरांत परतून एकदा येवकार पळोवया फुडल्यो खबरो. बाणावली नुस्तेमाऱ्यांक नुस्तेमारी खात्या कडल्यान प्रायव्हेट जाग्या सावन बोटी काडपाची नोटीसी पावल्यात. नुस्तेकारांक जागा खंय आसा आनी खंय बोटी पार्क करपाचे ताचेर जाप विचारपाक ते नुस्तेमारी खात्यात पावले. बाणावलीच्या नुस्तेमारांनी नुस्तेमारी उपसंचालक CD वेळीपाक मेळून आपल्यो पारंपारीक नुस्तेमारी करपाच्यो बोटी पार्क करपा संबंधाचो प्रश्न सोडोवपा खातीर आदार मागलो. आयकात तांकां कितें त्रास जाता तो. हो जागो हे आमी दोयऱ्या देगेर बोट पार्क केलो आहाय आनी आमकां
फिशरी डिपार्टमेंटान लेटर धाडल्या ह्यो पाती मुठ्यो 9.9 धाकटो मोटोर लावन आमगे ट्रेडिशनल हार्याल्यो पाती आहाय त्यो आमी थिंग पात केलो म्हूण आमकां फिशरी डिपार्टमेंटान नोटीस धाडला ह्यो बोट्यो काडच्यो म्हूण आनी ह्यो बोटी आमी हुंय पात केल्या जो जागो आमी गव्हर्मेंटाको मागताय तो 50 आनी 2000 कितें आहा तो तितूलो खाली आम 5000 मागताय आमगे बोट्यो पाक करपा जाय म्हणून आज आखे इंडियेचे कोस्टल लायन्यो लायक पांडिचेरी ते सायडी बीच आहाय त्यो गव्हर्मेंटान तेका फिशरमॅना चिंतून जाग दिलो आहा आम फिशरी मिनिस्टरा बरे गेले सीएमा बरेरी भरपूर पाट गेले पूण सीएमान आमकां उतर दिलो आहा हो आम तुमकां जाग दितलोच म्हूण प्लस प्रॉमिसूय केलो आहा तेणें पूण आत तुका दिल ना पूण जो आमगे बाणाल प्रायवेट प्रॉपर्टी आहा तेमी कंप्लेन कोन्न आज आम नोटीस धाडा तेका लागून आमकां जी घेवपा पडे आनी हो जाग दुखून राफायल म्हणटा तो भाकरान फिशरमॅना लागून गव्हर्मेंटा हातीन दिल्लो फुकट म्हूण हांवें आतां म्हगे फ्रेंडा कडसून आयकिलां पूण हो गव्हर्मेंट आमकां जाग कित्याक दिना तें आतां सद्या क्वेश्चन मार्क जालो आहा कितल्यो आमी पाट मारिताय आज जे सिनियर सिटीजन 70+ ह्यो आमगेल्यो बायलो एक घेवन आमी आज सकाळी 10 येयल्ले आतां ऑलमोस्ट 1 वर जायत येयले जे नासतना आमी डायरेक्टरा रावताले डायरेक्टर काम कोण चेंज जालो डायरेक्टरा सकला आहाय तेका आमी आतां मेण येयले त्यो बोटी वयर दवरूं पडटाय कित्याक आनी 10 दीस हलो आहाय बाबा मायाचे 31 दुखून आमकां दोयऱ्या वचपाक लास्ट डे आसता तेन्ना आमकां त्यो बिचीचेर धरून जातात ह्यो बोटी आमी घराको व्हरपा ना एकल्याक 1 किलोमिटर 1.5 किलोमिटर घरा सो ट्रेडिशनल फिशरमॅन दोयऱ्या कडेन दोताले बोट्यो पूण आतां दोयरो वयर येवन तो गव्हर्मेंटा जागा आसत तो बंद काबार जालो आतां नेक्स्ट डोर इज प्रायवेट प्रॉपर्टी आम प्रायवेट प्रॉपर्टी दवरपा लोक आतां दिना पूण एटलिस्ट बाणालकार इज ब्लेस बाणालकार इज एकवटान आहाय दिल्लीवाल्यान आमी आतां दुखून बिची इकपा दिल नाय आनी हेजे मुखारय दिसनाय फिशरी डिपार्टमेंटा कडेन मरे एक रिक्वेस्ट आहा आमगेलो सगळ्यांगेलो आयचोय ह्यो 7 पातयो दवलो गुणकारे नोटीस काडले फिशरी डिपार्टमेंटान नुस्तेकारां त्यो बोट्यो थिंगाच्यो काडच्यो म्हूण आनी आतां आख्खे कोस्टल बेल्टाचेर तो जागो फिशरी गेलो म्हणटाय नुस्तेकारांगे म्हणटाय जाल्यार आमी फिशरी डिपार्टमेंटा कडेन एक रिक्वेस्ट केले आमगे जागो खंय तो जागोय न्हू आमकां बोट खंय दवरपाच्यो सो ते कारणाक लागून आमी एक 3 वा 4 वर्सां पयलीं एक प्रपोजलूय घायल्लो आमगे बाणावले युनियनान तो जागो पडे 52,000 कितें आहा फिशरीचो तितून आमकां एक 5,000 दीस म्हूण ह्यो बोट्यो अशें करून दवरपाक आतां वेदर कंडिशनाचे आखे जिओग्राफिकल कंडिशना प्रमाणे उदक वयर येयना अशें करून तरी आमकां नुस्तेकारां तरी त्रास जातले जाल्यार आमी खंय वचपाचें फिशरी बरी जाल्यार फिशरी आमकां सारको आन्सर दिना एक तो जाग आहा थिंगाय आमकां तरी एक दवरपाची म्हळ्यार थिंगाय कोण कान आलोय न्हय जाल्यार नुस्तेकारान खंय वचपाचें तो आख्खो कोस्टल बेल्ट म्हळ्यार ते नुस्तेकारांलो जाल्यार त्या कोस्टल बेल्टाचेर तरी आमकां रायट ना जाल्यार आमी खंय वचपाचें तेणे सांगिलां आपण ही टुरिजम मिनिस्टरा कडेन उलोवन फिशरी मिनिस्टराक उलोवन आमी एक इन्स्पेक्शन घेताय जो कोण पीपीपी मॉडेल आहा तो कोण भाड्याक घेवपा आहा तेक घेवन फिशरमॅना हे डायरेक्टरा घेवन एक इन्स्पेक्शन घेतले विथीन दीस वीक जॉयंट इन्स्पेक्शन सो वी आर वेटिंग फॉर दॅट आमी आज 22 जाल्याय आमगेल्यो बोटी क्रॅश केल्यो बोट्यो काय म्हळ्यार तेका लागून आमी येयले हितून 70 वर्सां जाली आमकां आमी बोट थिंग वताले आतां बोट खावून लायले म्हणून आमी येयले हिका कितें सांग तेणी आतां कितें सांगले तूं कितें सांगले डायरेक्टरान एश्योर केलें आमकां तें लेटर केलें तेचेर आन्सर करपाक आनी आमी ताका आन्सर करपाक लायला आमी ताका आन्सर करतले आनी दुसरो इश्यू आसलो म्हणटा तो आमगे पेंडींग थिंगा फिशरी लुगार आहा ताका लागून आतां असिस्टंट डायरेक्टरान सांगिल्लो आनी एक जॉयंट इन्स्पेक्शन करया आनी हांवें तांकां एक प्रपोजल घायलो एक टेबल करया म्हूण सगळे मेळ विथ द CM फिशरी डिपार्टमेंट आनी एंटायर फिशरमॅन बाणाले लागता तितलेच आनी हेरूय सरावंडींग बी आहा तेंगे कन्सिडरेशन मागीर फिशरी डिपार्टमेंट घेतलो
गोवा 365 खातीर डिलन रॉड्रिक्स, गौतमी गांवकर आणि मुझेफ शेख. कदंबा महामंडळाची माझी बस ही आदली येवजण बंद करून माझी बस 2025 ही नवी येवजण चालीक लायल्या. या नव्या येवजणेचे नेम आणि अटी कितें आसात ताचेर कदंब येरादारी महामंडळाचे व्यवस्थापकीय संचालकान पत्रकार परिशद घेवन पुराय माहिती दिली. ही आर्थिक मदत दिली वतली टू 27 सीटर अँड मोर बसी खातीर. आता आम्ही फ्रॉम बिंग इम्प्लिमेंटिंग एजन्सी कदंबान KTCLान ऑलरेडी आम्ही सगळे आमचे डेपो मॅनेजर्स आसतले तांकां ऑलरेडी आम्ही मिटिंगय घेवन तांकां डायरेक्शन दिल्लें आहा की आमचे एवरी बस स्टँड आसतले, आमचे एवरी ऑफिस आसतले, कशें डेपो आसतलो कितें आसतलें ते एवरी प्लेसीचेर आमचे एक डेस्क आसतले आनी थंय एप्लिकेशन्स माझी बस स्किमी अंडर ती आमी वितरीत केली जातली. प्लस आमी आमच्या स्टाफांकूय माझ्या बस स्किमीचे जे फीचर्स आहा, सिलेंट फीचर्स आहा, तेजे जे माहिती आहा ती सगळ्या बस ओनरा पर्यंत पावोवपाक आमी ऑलरेडी तांकां सांगलेले आहा. आमच्या कडेन ऑलरेडी बस ओनरांनी कॉन्टॅक्टूय केल्लो आहा. दे आर रेडी टू बी अ पार्ट ऑफ दीस स्कीम. ह्या स्किमी अंडर फक्त बस ओनरांकूच हेचो फायदो जातलो असो ना. ही जे कम्युटर्स आहा, डेली पॅसेंजर्स आहा, तांकां ही स्कीम एका वाटेन बरी आहा इन द सेन्स की जे डिजिटल प्लॅटफॉर्म आहा आमचे कदंबाचे सगळे ते सगळे प्रायव्हेट बस एकदा प्रायव्हेट बस सपोज ऑन बोर्ड जाली अंडर माझी बस जाल्यार ते सगळे डिजिटल प्लॅटफॉर्म विल बी यूज ऑर विल बी catered to by the private. So कितें की जे प्रायव्हेट बस ओनर्स आसतले तांकां आमी एक इन्स्ट्रुमेंट दितले जे आमी कदंबा आतां बसीन आमचे कंडक्टर यूज करता. सो ते इन्स्ट्रुमेंटान सगळे आमचे डिजिटल प्लॅटफॉर्म आसतले, आमचे पासीस आसतले, सगळे एलिजिबल आसतले. सो पॅसेंजरांक आनी कम्युटरांक की कदंबाचो पास जाल्यार फक्त कदंबानूच वचूंक जाय अशें कांय ना. ते एनी बसीन ते ट्रॅव्हल करूं शकता. प्लस अनहेल्दी कॉम्पिटिशन आसताले बिटवीन प्रायव्हेट बस ओनर्स, बिटवीन कदंबा आणि प्रायव्हेट बस ओनर्स, तेकाय आळो बसतलो. आणि आमी एवरी लेवल आमचे ऑफिस अप टू बस स्टँड तेज्या पर्यंत हे सगळे इन्फॉर्मेशनाचे स्किमीचे इन्फॉर्मेशन, तेजे ब्रोशर आसतले, तेजे एप्लिकेशन फॉर्म्स आसतले, सगळे अवेलेबल आसा. तुम्ही येवपाचे, फिल करपाचे आणि आमच्या त्या नियरेस्ट ऑफिस आहा थंय तुम्ही सबमीट करपाचें. पयली स्कीम आशिल्ली ती पायलट स्कीम आशिल्ली. तेज्या अंडर फक्त आमचे 3 रूट आसात. आमचे काणकोण रूट आसतलो, मडगांव, परत थोडे सांगे, केपें आनी फोंड्या थोडे बसी आसतले. अशे टोटल 57 बसीस आसले अंडर दी पायलट स्कीम. तेजो एक्चुअली पायलट स्कीम म्हटल्यार नॉर्मली सरकार कितें हाडटा की तूं एक ब्रॉडर स्कीम हाडच्या पयलीं एक कळपाक जाय कितें हेजे इम्प्लिकेशन्स आहा, कितें आमकां डिफिकल्टीज येतले ताका लागून. सो तेज्या अंडर आमी तांकां वेरियस बेनिफिट्स दिताले. सो तेज्या लर्निंग घेवन गव्हर्मेंटान ही स्कीम आमी इम्प्लिमेंट केल्ली आहा. ज्या बसींक आतां RTO कडल्यान मान्यता आहा त्या बसींनी सगळ्यांनी येवपाचें. ताका कंडिशन मॅक्झिमम तेंची बस 20 वर्साच्या वयर आसूंक जायना. आणि ताका एक VLTT मशीन आसता, ट्रॅकिंग डिवायस, ते कंपल्सरी तेणी बसोवंक जाय. कितें सांग, आमी ही स्कीम दिता पळय ती पर किलोमिटर ताका आमी बेनिफीट दिता. सो आमकां ते पर कितली किलोमिटर चलता बस ती पळोवंक जाय. ताका लागून ते VLTT मशीन आहा ते कंपल्सरी आसूंक जाय. प्लस आमचे इन नियर फ्युचर ॲपय येवपाचो आहा. सो तेतून आमी आमचे जे कस्टमर आहा सिटीजन आहा तांकां आमी ते एक हे दिता की ऑन दी ॲप ऑल्सो दे कॅन ट्रॅक एनी बस ऑफ KTCL, शेड्युलिंग तेंचे, दे कॅन लायव्ह ट्रॅक दी बसीस. ताका लागून हे सगळे जेन्ना आमी अंडर दी स्कीम प्रायव्हेट बसीस हे करतले तेन्ना तेंचे ते येवपाक जाय हितून ट्रॅकिंगान. ताका लागून VLTT मशीन इज कंपल्सरी आहा भितर. गोवा 365 खातीर गौतमी गांवकर आणि सानिका नागवेकार. आता घेऊया एक लहानसं विसव.
सप्तकाच्या शेवटाक सांजवेळा पडिल्ल्या पावसाक लागून कांय प्रमाणात थाकाय मेळी आसूं येता, पूण चड पावस पडपाची शक्यताय आसा. कांय वाठारांनी उटंगराचो पावस पडपाची शक्यताय आयएमडीन दिल्या. वादळी वाऱ्याक लागून आडमेळी येवंक शकतात. लोकांनी सादूर रावचे. मंगळारा तापमान उणें जावपाचो अदमास आसा. आयएमडीन 32 डिग्री सेल्सियस ते 26 डिग्री सेल्सियसाचो अदमास दिला. दीस चडसो ढगाळ आसतलो आनी वाऱ्याक लागून आर्द्रताय उणी जावपाक मजत जातली. 20 ते 22 मे मजगती उटंगराचो पावस पडपाची शक्यताय आसा. ताचे बरोबर खर वारें आनी वादळी वाऱ्याची शक्यताय आसा. लोकांक सादूरतायेचो सल्लो हवामान खात्यान दिला. 22 मे मेरेन ऑरेंज अलर्ट. कांय वाठारांनी उटंगराचो पावस. 23 आनी 24 मेक येल्लो अलर्ट लागू. वादळी वारे आनी गडगडाचो पावस. मंगळाराचे तापमान 32 डिग्री सेल्सियस ते 26 डिग्री सेल्सियस. ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365. गोवा 365 च्यो कोंकणी खबरो हांगाच सोंपतात. ह्यो खबरो तुमकां www.goa365.tv हे आमचे वेबसायटीर पळोवपाक मेळटलो. ते भायर फॉलो करात आमचो फेसबूक आनी ट्विटर अकाउंट. मेळया परत पळोवपाक गोवा 365. मोग आसचो.